डिफरन्स म्हणटा तो 357 मतांचो. म्हणजे जवळजवळ 10,000 लोकांनी म्हाका मतां दिली. खंय तरी मायनर हेतून हांव पडलो, बट ज्यांच्यांनी म्हाका मतां दिली तांकां विसरप काय गेलें. ज्या आशेन तेंच्यांनी म्हाका मतां दिली, पण तांकां निराशा तेंची जावची न्ही. म्हाजें कर्तव्य आसा, जरी आमदार जरी नसलो जाल्यार त्या लोकांक हांवें सर्वीस दिवप. तुम्ही म्हटल्यार तशें सरकारच्या माध्यमांतून वेगवेगळ्यो योजना आसो त्यो तेंचे पर्यंत पावोवप. मायनर कितें गोश्टी आसतात म्हणजे वीच रिलेटेड टू एनी गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट, मागीर ते पोलीस डिपार्टमेंट असो, BDO असो, मामलेदार असो, डेप्युटी कलेक्टर असो, बारीक सारीक प्रॉब्लेम आसतात. ती साहजिकच ते घेवन येतात आणि तेंचे ते प्रश्न जे आसात ते 100% जरी ना जाल्यार ॲटलिस्ट 80% तरी सॉल्व करून दिता. आणि ह्याच उद्देशान हांव जरी हरलो जाल्यार म्हाजें ऑफिस गेली 3 वर्सां सुरूच आसा. जो रिक्वेस्ट स्टाफ पयलीं आसतालो तो स्टाफय आसा, हांवय आसा. म्हणजे लोकांची सेवा करपाक ते ऑफिस, स्टाफ आनी हांव गेली 3 वर्सां पासून सुरूच आसा. फुडलें इलेक्शनय येतलें म्हणजे अशें जावचें ना की बाबा तिकीट कोणाक मेळटली, कोण कोण कितें कितें उलयतात म्हणून विचार केन्नाच जावचो ना. कळ्ळें न्ही. ह्याच उद्देशान म्हजें ऑफिस, स्टाफ आनी हांव लोकां मदीं आसता. म्हाजें एक मनानसून एक पयलीं पासून ठरयलां, राजकारण म्हणजे सर्वस्व न्ही, पण राजकारणाच्या माध्यमातून जी माणसां, जी कुटुंबां हांवें जोडली, तो मान सन्मान हांवें तांकां दिवप. जे नाते जे जोडले ते तेंचे बरोबर नाते आयुष्यभर दवरप, हे मेन उद्दिश्ट. कारण राजकारण येतात कितलेच आणि वयतात कितले. पण एक तुमकां सांगचें दिसता, पडून 3 वर्सां जालीं, पण ज्या कार्यकर्त्यांनी म्हाका 2017 निवडून हाडलो, 2019 निवडून हाडलो, आज जर पळयशात जाल्यार सगळ्याचे सगळे कार्यकर्ते ते सुद्धा कसलीच अपेक्षा न धरता आज म्हाजे बरोबर आसात, म्हणजे पार्टी बरोबर आसात. आणि ते करता आसतना ज्या मतदारसंघांनी आमदार मंत्री आसून सुद्धा जायनात, ह्या मांद्रे मतदारसंघात हांव आमदार नासतना म्हाज्या कार्यकर्त्याच्या बळाचेर ते यशस्वी करता.